येवकार गोमंतक टीव्ही सदीं तुमच्या मुखार नवीन नवीन विशय घेऊन येता। आयज आमी जो विशय घेतला तो खूप म्हत्वाचो आसा। गोंयांत हालीं जायते घोटाळे उक्ताडार येतात। तातूंत एक नवो स्कॅम फुड्यान आयला, तो म्हळ्यार WhatsApp हॅक करपाचो। तुमच्या WhatsApp अकाउंटाचेर एक लिंक जावं QR कोड येतलो आनी तो तुमी लिंक जावं कोड स्कॅन करपाची मेसेज येतली। पूण तुमी तो स्कॅन केलो वा त्या लिंकाचेर क्लिक केले तर समतच WhatsApp अकाउंट हॅक जातलो। आता अशें जर तुमच्या वांगडा चुकून घडलें तर अशा वेळार करप कितें? कांयच टेन्शन घेवं नाकात, ताका एक उपाय आसा। तुमचो WhatsApp अकाउंट रोखडोच रिकवर जावं शकतात। ह्या खातीर गुगलाचेर एक ल्हानसो फॉर्म भरपाचो आनी तुमचो अकाउंट परत तुमचे कडेन। ह्या खातीर गोंय पुलिशेन मार्गदर्शक सुचोवण्यो जारी केल्यात। त्यो अश्यो: सगळ्यात पयलीं गुगलाचेर WhatsApp ग्रीव्हन्स फॉर्म टायप केल्या उपरांत WhatsApp इंडिया ग्रीव्हन्स चॅनल अशी लिंक मेळटली। ती लिंक ओपन केल्या उपरांत तुमच्या मुखार एक प्रश्न येतलो। तुम्ही पेशांत आद्वोगात आसात काय लीगल एन्फोर्समेंट ऑफिसर आसात? ह्या प्रश्नाक नो ऑप्शनचेर टीक करपाचे। उपरांत हॅक जालो तुमचो WhatsApp नंबर फुडल्या दिल्ल्या बॉक्सान घालपाचो। नंबर घाल्या उपरांत तुमच्या मुखार वेगवेगळे ऑप्शन येतले। तातूंत माय अकाउंट हॅज बीन हॅक ह्या ऑप्शनाक सिलेक्ट करपाचे। फुडें एक बॉक्स मेळटलो, थंय फॉर्म भरतना तुमचो फोन नंबर, फोनाचो मॉडल आनी WhatsApp केन्ना हॅक जाला ती तारीख बरोवन फॉर्म सबमीट करपाचे। उपरांत त्या बॉक्सा सकयल तुमचो ड्रायव्हिंग लायसन्स नाल्यार आधार कार्डाचो फोटो अटॅच करपाचो। हे सगळे जाल्या उपरांत निमणे तुमकां एक फावट तोच प्रश्न परतून येतलो की तुमी आद्वोगात आसात काय लीगल एडवायझर। तेन्ना तुमी नो ऑप्शन सिलेक्ट करप। ताच्या सकयल दिल्ल्या बॉक्सान तुमचें पुराय नांव आनी ईमेल ID बरोवन सामके निमण्या पावड्यार एक कन्फर्मेशन विचारतले की तुमी बरयल्ली तुमची सगळी म्हायती खरी आसा काय ना आनी तुमी तुमच्या क्लायंटाचे लीगल रिप्रेझेंटेटिव्ह म्हणून कागाळ करतात काय ना। ताचे नो ऑप्शन सिलेक्ट केले उपरांत निमण्या बॉक्सान तुमचे पुराय नांव कॅपिटल लेटरान बरोवन फॉर्म सबमीट करप। ही सगळी प्रक्रिया पुराय जाल्या उपरांत फुडल्या 48 वरां भितर तुमचो WhatsApp अकाउंट लॉगीन करून रिकवर जाला काय ना हाची खात्री करून घेवप गरजेची आसा। अशेच नवीन विशया लागून पळयत रावा गोमंतक टीव्ही।